Đây là người về rồi nhá. Pratunya Sergija Gomogar Baba Muriek Amji Awe Sao Tumedi Lekati Amidogar Badidao Lut Samayecha Festa Ke Ami Ayarai Kertasa Astau No Disanche No Ben Ami Praram Kertau Amat Semista Ke No Ben Ất Mikritim Faite Ke Saudi Marimai Amka संसारी वार्ता पहुंचावे आमच्या सर्व कष्टा अनवरात आधार दिवच्यावे आमच्या आत्मिक जुजात आमका सहकार दिवच्यावे आणि देवसाराचा विरोध आम्ही सुचवतो आमका प्रेरण दिवच्यावे यावेळी आम्ही मान करू आणि तिची सशाई मागू ही आमच्या आम्ही आस्था प्रारंभ करताना आमकां सर्वांक तुझ्या आशीर्वादान भर काहीतरी सारख्या जाग्यार गाव मरियमायेक आमी पुरुषा वावरताना आमकां समेस्तान तुझ्या सत्तेक भर बऱ्या भलायकेचे सगळें भाव कर आमची आत्मेची बऱ्या रितीन जियोंक आमकां प्रेरण दी आमचे अंतस्करण नितळ करून आनी आमची जिणी बऱ्या रितीन जियोंक कशें मरियेन सेवा केली तशेंच आमी एकामेकाची सेवा करू आनी जेजूचो लागशिल्ल्यान फाटलाव करूं तूं आमकां आदार दी मरिये बायची मजत आमी मागया एक आमचे बापा तीन मान मरिये एकानन बापा संगत आमी मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज येवं तुझे खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो राज आशांकां दी आणि आम्ही आमचे सगळ्या शिता तशें आमची आत्मा बगस आनी आमकां काणये बुडोवंक नाका पण वायटांतल्यान आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरले सगळे सांगता श्रेयान दर्शन सोदे आनी स्नेह फाव तुज्या कुशीचे जेसो भगवान मरिये देवाशिमये आमकां भक्ती खातीर मदत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन नमान मरिये कृपेन भरले सगळे सांगता श्रेयान दर्शन सोदे आनी स्नेह फाव तुज्या कुशीचे जेसो भगवान मरिये देवाशिमये आमकां भक्ती खातीर मदत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन नमान मरिये कृपेन भरले सगळे सांगता आणि स्नेह फाव तुज्या कुशीचे जेसो भगवान मरिये देवाशिमये आमकां भक्ती खातीर मदत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या एक रिबोर हांगसरच्या सर्व निवास्या प्रसोत आमी मागया मरी माय हांगसरच्या सकळ भाव भयणी बऱ्या भलायके सगळें दिवं दी पुत्र पुरायेची तांची जिणी बऱ्या रितीन जियो देव तांकां आदार दिवं दी आमच्या भावा भयणी होमो करतल्या सर्वांचेर आनी सेवा करतल्या सकळ धर्म भयणीचेर देवाचें धारण आशिर्वाद आमी मागया हांगसरच्या उतर प्राय पावल्या सकळ धर्म भयणी देव बऱ्या भलायके सगळें दिवं दी सेवा करतल्यांक आनी इसळ उरपे बंद रितीन सेवा करून देव आदार दिवं दी ह्या भाव भयणीक कुमो करतल्या सकळ दानींचेर कुमो करतल्या हर एकल्याचेर देव धारण आशिर्वाद घालूं दी मरी माय केमिसाव अनेकी मोकार संबरो सगळ्यांक आमकां प्रेरण आदार आनी सेवा करचें देणे फोव करून म्हणून तिची सशाय आमी मागया नमान मरिये कृपेन भरले सगळे सांगता श्रेयान दर्शन सोदे आनी स्नेह फाव तुज्या कुशीचे जेसो भगवान मरिये देवाशिमये आमकां भक्ती खातीर मदत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमीन सर्वेश्वर तुमचे शोभे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि भूत आणि पवित्र आत्मा आमचेर आपले आशीर्वाद घालूं मरिये क्रिस्ता माये तू आमची माय सरी मुला माता माये आम्ही तुझी भुरगी तू आमची माय तू आमकां जाय तुझे सती
माता माये आम्ही माय तू आकाशाय तुझे जशी केला विराट वाऱ्यात सुखा दुःखात माय तुझं आराधनाचा विराट वाऱ्यात सुखा दुःखात माय तुझं आम्ही पुरुषावार लोकमायच्या प्रोट्यानागी हे सर्वेचे नयन करू बसर तुमका खूप वापरतले की तांका मुक्तीपणा आम्ही या पुरुषावाक मेळया.
आदी राणीये सामचे शेकाये मुझे राणीये मुझे माये दिता म्हाकाच तुका मुझे राणीये मुझे माये दयेन ओपून घे म्हाका मुझे राणीये मुझे माये दिता म्हाकाच तुका मुझे राणीये मुझे माये दयेन ओपून घे म्हाका
सोन्याच्या येतू दिव्या काळजाच्या बुजवंदारा बोवर्या अज्ञात दुलो तुझया स्वाधिकर्या विशेवा विशेव तुवा मूर्तेल्या सावळी बोटान सुटलेल्या बुजवंतरी रडलेल्या निभुजवाडा सर संपूर्ण सकळ मेळले विषय सकळ सुकले तांबई सकळ गायले आरे सकळ गणसाले शेक सकळ गंजाले वाटे परदे आडले लाभै तुझ्या भावाडक्या तुझे आशीर्वाद गेल्या ओबी तुझी साथ दिली लाभै गुणाचे पोट लाभै आमका बरे मन पावै सुका सस्ताच्या Laikan bersyam Magacano Lord Maisha Festak Ami Tairai Kartasana आज तावन 9 दिसांचे नवेन आमी प्रारंभ करता ह्या नवेनाक तुमकां समेस्तांक स्वागत मरियमाये लागीं मागिल्लें खंडी सावन आमकां मेळटा आनी ही आमची फातयेरी ह्या दिसांनी हांगासर येवन तेर्साच्या भक्तीपणांत आमी वांटेली जाता आसतना आमच्या फेरगजेच्या पवित्र सभेच्या आमच्या कुटुंबाच्या विविध तेसावां पासत आमी मागतेल्या सांगाता आमी मागणें केल्ले वरवीं खंडिसांव मरी माय आमकां तिचो आदार फावो करतली देखून त्या तेर्साच्या भक्तीपणांत आमी वांटेली जाता आसतना आमचे पासत आमच्या कुटुंबा पासत आनी आमच्या भुरग्यां बाळां पासत सर्वां पासत प्रत्येक रितीन आमी मागया हे तेर्साचे भक्तीपण 9 दिसांनी आमी हांगासर करचे आमकां आत्मीक फायद्याचे जावं दी म्हणून मरियमाये लागीं एक घडीभर मौनपणी आमी मागया आतां आमी तेर्साचें भक्तीपण प्रारंभ करतल्या बाबचे रमलो बोवाडो आज आमकां तेर्साचें भक्तीपण सलून व्हरूंक कुमो करतले मोगाच्यानो हांगासर जमलेल्या लुर्द मायेच्या भक्तिकांक मोगाचो आनी मानाचो स्वागत मागता हांव मरियमायेच्या दिसण्या वरवीं पवित्र जाल्लें लुर्दाचें शहर मनशा कुळाक देवान दिल्लें एक वत्तें देणें हो पवित्र जागो मनशाच्या काळजांचो काळोख निवारण उगडास फांकयता हांगासर जावचो कोंताचो तेर्स साबारांक तांचो भावार्थ जिवाळ करूंक आनी भावार्थांत पयस आसल्यांक फाटी येवंक खरी भावार्थीजिणी जियोंक प्रेरण जाला कोंताच्या भक्तीपणा मुखांत जिणी बदलाप लुर्दान जावचें व्हड एक असर हें तेर्स करचें म्हळ्यार मरिये संगी सोडणीचो मिस्तर नियाळचो तेर्सा मुखांत आमी सोडणीची चरित्रां आमच्या दोळ्या मुखार हाडटा आनी देवाचें धनीपण मानून घेता आज संवसारार अशांतीची आनी नासमजण्याची कोणां दिसून येतात मनीस मनशाक दुस्मान जाला कोमवाद आनी भयोत्पादन सोडूनच आसा असल्या सन्निवेशांत मनीस आपलें पवित्रपण होगडावंक पावला ह्या संदर्भात मनशाचे परतणे पासून आनी आमचें भक्तीपण बोवण करूंक रोजार मायेच्या कोंताचें भक्तीपण एक बळादी खातीर देखून सगळ्या संवसारार शांती समाधान रास करचे खातीर आनी संवसारात आसलेलें वायट उणें जावन पवित्रपण सोडोवचे खातीर
या तेर्साच्या भक्तीपणा वेळार मागया ते करुवें निवाड आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आनी पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमीन. मोरी माय आमकां मागण्या दवरी देवा लागीं मोगान एकवटून वेळ करसूंक आनी आमी मागल्या इरादा प्रमाणे आमची जिणी पवित्रपणान जियोंक शिकयता. तेर्साचे मागणे आमच्या संवसारी जिणयेक हर एक घडीतां धैर्यान फूड करूंक आनी आमच्या कश्टा दुखीक नवो अर्थ दिवंक जेजू खातीर जियोंक प्रेरण दिता. मोरयेची मजत मागतना मोरयेच्या मनाक गितां गायतना सर्गींच्या जिविताचो एक ल्हानसो अनुभव आमकां ह्या संवसारी जाता. ह्या तेर्साच्या भक्तीपणा वेळार असलो अनुभव जोडूंक मोरी माय आमकां आदार दिवं दी म्हूण मागया. मोगाळी माये आमी आज ह्या तेर्साच्या मागण्यांत वांटेली जाता आसतना आमचे सर इरादे त्या सवानी मागणी तुजे मुखांत जेजूक आमी भेटोवन दिता. कांगणा शहराच्या लग्नाच्या माटवांत तुज्या पुता लागीं विनंती केल्ले बरी आमचे पासुनी तुज्या पुता लागीं आमच्या गरजां खातीर विनंती कर. हें तेर्साचें भक्तीपण आम्हा सोमेस्तान बावडतान घट जावंक आनी पवित्रपणान जियोंक आदार जावं म्हूण मागता. सत म्हणटा देवा बापा सर्वदरा स्वर्गांत आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्रा आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यान ओंकार मरेतान जल्मलो पोंस पिलातान ताका कुसार सुटलो तो मेलो आनी ताका पिंगलो तो मेला मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो परतून जिवंत जालो सरकार सुटलो सर पदवेला देवा बापाच्या जिवाक बसला थंय नाम जियांची मेल्यांची मनसे देवलो केलो सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एककार भक्तांचे वत्सले कुडीची जीवनपण सत्संची जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां आनी आमची सुल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बुकोस आनी आमकां ताण पडूंक नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मृक मृले सुमिजे संगता स्त्रियांत तूं सुदेव आनी स्तें पावळ तुजे कुसचें जिजो. युक्ती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या आमेन. नमान मृक मृले सुमिजे संगता स्त्रियांत तूं सुदेव आनी स्तें पावळ तुजे कुसचें जिजो. युक्ती मरिये देवाचे आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या आमेन. नमान मृक मृले सुमिजे संगता स्त्रियांत तूं सुदेव आनी स्तें पावळ तुजे कुसचें जिजो. युक्ती मरिये देवाचे आमच्या खातीर महिम बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक. आज संतोषाचे मिस्टर आमी नियाळ्या पयलो मिस्टर मोरयेक बडो खबर दिता. आदाम येवेच्या पथकाचो परिणाम जावन मनशाकडू आत्मीय काळोखान सांपडलें. नेमळो काळ भरती जातच देवान आपल्या एकल्याच पुताक ओंकार मोरये थंय मनशा सैम घेवन मनशाकडची सोडून पासून धाडलो. बडव्यान हाडलेली बरी खबर मोरी संतोशान स्वागत करता. आपूण देवाची कालती साकन म्हणून मानून घेवन देवाची खुशी आपणाची जावं म्हूण ती म्हणटा. पवित्र आत्म्या स्पिरितान बरोवन देवाच्या कुशे कालतीमान जाल्ल्या ओंकार मोरये आम्हा सर्वांक देवाचे कुशे कालतीमान घालूंक शिकय. तुज्या पुतान जेजून आमकां दिल्ल्या सोडवणेच्या संतोशान जियोवन ताच्या आज्ञा पाळून सर्गीच्या सुखा पावची कृपा तुजे बडादीक मजतीन आमकां लाभय म्हूण आमेन. ह्या मिस्तेरा वेळार आमच्या देशा पासून मागया. आमच्या देशान शांती समाधान रास करूंक सर्वांक तांच्या हक्का प्रमाणे जियोंक धर्मीक स्वातंत्र्य उखोवन दवरूंक आनी आडाळतीन चलिल्ल्या सर पड्यार आनी माथांत्यापणाच्या चिंतपातावन भायर येवन देशाच्या आनी पद्दतीच्या अपहरणा खातीर वावरूंक प्रयत्न करचें मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमची सुकल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बुकोस आनी आमकां कांय पळोवंक दिनाका पूण वायट आमकां
नमन मरी कुटपणगुले तुझे संगता स्त्रियांत तू सदैव आनंदी फॉल जुगुशी जिजो भगवंते मोरे देवाचे मे आम्हा बापया काते विनंती कर आता आणि मी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. नमन मरी कुटपणगुले तुझे संगता स्त्रियांत तू सदैव आनंदी फॉल जुगुशी जिजो भगवंते मोरे देवाचे मे आम्हा बापया काते विनंती कर आता आणि मी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. नमन मरी कुटपणगुले तुझे संगता स्त्रियांत तू सदैव आनंदी फॉल जुगुशी जिजो भगवंते मोरे देवाचे मे आम्हा बापया काते विनंती कर आता आणि मी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. नमन मरी कुटपणगुले तुझे संगता स्त्रियांत तू सदैव आनंदी फॉल जुगुशी जिजो भगवंते मोरे देवाचे मे आम्हा बापया काते विनंती कर आता आणि मी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. नमन मरी कुटपणगुले तुझे संगता स्त्रियांत तू सदैव आनंदी फॉल जुगुशी जिजो भगवंते मोरे देवाचे मे आम्हा बापया काते विनंती कर आता आणि मी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. नमन मरी कुटपणगुले तुझे संगता स्त्रियांत तू सदैव आनंदी फॉल जुगुशी जिजो भगवंते मोरे देवाचे मे आम्हा बापया काते विनंती कर आता आणि मी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. नमन मरी कुटपणगुले तुझे संगता स्त्रियांत तू सदैव आनंदी फॉल जुगुशी जिजो भगवंते मोरे देवाचे मे आम्हा बापया काते विनंती कर आता आणि मी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. नमन मरी कुटपणगुले तुझे संगता स्त्रियांत तू सदैव आनंदी फॉल जुगुशी जिजो भगवंते मोरे देवाचे मे आम्हा बापया काते विनंती कर आता आणि मी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. नमन मरी कुटपणगुले तुझे संगता स्त्रियांत तू सदैव आनंदी फॉल जुगुशी जिजो भगवंते मोरे देवाचे मे आम्हा बापया काते विनंती कर आता आणि मी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. नमन मरी कुटपणगुले तुझे संगता स्त्रियांत तू सदैव आनंदी फॉल जुगुशी जिजो भगवंते मोरे देवाचे मे आम्हा बापया काते विनंती कर आता आणि मी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. महिमा बाप्पा आणि पुत्रा आणि पवित्र आत्म्या जशी आधी तशी सताने सदा सर्वदा आमेन. ये मोजा जेजू आमची पातका आमका बक्षी यें कोणाच्या उजाडले आमका निवार सोमे सज्ञा सरकल तुझी काकुळतीची अधिकस असल्या सरकार होऊन पाय सगळ्या संधी तुझ्या उजाडल्या ओझ्या आनंद मोरी येसो तुझ्या मायेसो मनशाकुळाच्या सोडणीच्या वावरांत आपणाकच समर्पण दिवंक कबलाक दिले मोरी दावी एलिझाबेथीच्या घरा येता आनी तिचे सेवेक मुखार सरता. मोरयेच्या भेटे वरवीं एलिझाबेथ आनी तिच्या कुशींचो बाळ सांज वा बावतिस्त पवित्रत्वाच्या संतोशान भरली. मोरी माय आमकां आमच्या गरजेवंत भाव भयणीची गरज समजून मोगान सेवन करचें बरें मोन दिवंक म्हूण मागया. संतोश परिसर सुडसुडीत स्वभावाचे ओंकार मरये देव आमकां हेरांतय बरें करूंक प्रेरण दितना तुजे बरी त्या प्रेरणाक तक्षण फाळो दिवंक आमकां शिकय. माया मोगसू आमच्या जिणयेंत पयलें स्थान घेवं तुजे उर्बेस्त जिणी आमकां प्रेरण जावं. आमेन. सगळ्या संवसारार शांती स्थापन करूंक वावरतल्या सर संघटना पासून आनी विविध राष्ट्रांच्या मुखेल्या पासून मागया तांच्या वावरा मुखांतर सगळ्या संवसारार शांतीचें राज स्थापन जावं दी म्हूण ह्या खणा वेळार मागया. आमचे बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं
तुझी कशी सरकार जाता तशी संसारान जावं. आमचो दिसपडतो त्रास आज आमकां दी आनी आमची चुकल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां काळीं पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरुये कृपेन बरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सदैव बोल तुझ्या कशीचे जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माय मोप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरुये कृपेन बरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सदैव बोल तुझ्या कशीचे जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माय मोप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरुये कृपेन बरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सदैव बोल तुझ्या कशीचे जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माय मोप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरुये कृपेन बरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सदैव बोल तुझ्या कशीचे जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माय मोप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरुये कृपेन बरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सदैव बोल तुझ्या कशीचे जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माय मोप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरुये कृपेन बरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सदैव बोल तुझ्या कशीचे जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माय मोप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरुये कृपेन बरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सदैव बोल तुझ्या कशीचे जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माय मोप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरुये कृपेन बरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सदैव बोल तुझ्या कशीचे जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माय मोप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरुये कृपेन बरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सदैव बोल तुझ्या कशीचे जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माय मोप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरुये कृपेन बरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सदैव बोल तुझ्या कशीचे जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माय मोप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाबा कानी पुता कानी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. येमोच्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी येमकोणाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमे सत्म्यां सरकन तुजी काकुळतीची अधिकार आसल्यान सरगार वोन पाय. जय 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 माये तुका जय जय जय. कुर्बेन वालेले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तुमचो देव आमी तुका वंदिता. जय 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 माये तुका जय जय जय. तिसरो मिस्तेर बेतलेमान जेजू जल्मता. संवसाराचो सोडूनदार जेजू जल्मतना ताच्या आवयन ताका फळी आनी गुट लावन एका कावणेर न्हिदायलो कित्याक छत्रान ताका जागो नासलो. संवसारी रटावळ्यांनी लेखवर्त मग्न जाल्यार जेजू काळजान जागो दिवंक कश्ट मारतात. आपणे चडणीचे कृपेन जेजू आतांय आमच्या काळजाचें दार बडयता. आज आमकां ताचो ताळो आयका जाल्यार आमचें काळीज आमी दारून करचें नाका. प्रत्येक जावन जेजू आपल्या भाव भयणी थंय जी येता म्हूण वळखून तांचो मोग करचें काळीज आमकां आसूं. बेतलेमाच्या कावण्यांत संवसाराच्या सोडवंदराक जल्म दिल्ल्या ओंकार मरिये आमच्या जिणेंत आनी आमच्या बोवारी जेजूचें हजरपण वळखूंक आदार दी. जेजूक आमच्या काळजांत पयलें स्थान दिवंक आनी आमी देवघरांतल्यान आनी मोगान वाडोवंक आमकां आदार दी. आमेन. ह्या मिस्तेरा वेळार राष्ट्राच्या भद्रते पासून रात चलयतल्या सर फुडाऱ्यांक गिन्यान आनी शाणेपण दी. मनशाच्या हक्कां खातीर आनी भद्रते खातीर वावरूंक तांच्या मोतीक उजवाड दी.
संगताच दुस्मनाच्या आक्रमणांतल्यान आमची राखण करच्या सोजेरांक देव राखून दी आनी सांबाळ दी म्हणून ह्या कणावळाक मागया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज संकाय, तुझी खुशी सगळ्या सकाळ तशीच संसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन सम तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. मागीर मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन सम तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. मागीर मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन सम तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. मागीर मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन सम तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. मागीर मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन सम तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. मागीर मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन सम तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. मागीर मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन सम तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. मागीर मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन सम तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. मागीर मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन सम तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. मागीर मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन सम तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. मागीर मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बाप्पा कानी पिता कानी पवित्र आत्म्या. दोसो आता आनी सदां सुरवात आमेन. Mocha Jesu, Ansi Pakam Kamboshi, Yen Koda Chau Jample, Am Kaniwa, Some Satmya, Sarkan Tujika Kultishi Adigas, Asyang Sargawon Pai. मिस्टर मोरी बाळो जेजू तेंप्लान भेटयता. मोयजेच्या नियमशास्त्रा प्रकार प्रथम जल्मलो हर एक चरको भुरगो सरस्परा समर्पूंक जाय आसलो. जेजूची माय बाप मोरी आनी जुजे जेजू तेंप्लान दवरून देवाक ताचें समर्पण करतात. धर्मशास्त्र पळोवंक उर्बेळून जावन आसली मोरी आनी जुजे आमकां आमचे समर्थीचे कायदे पळोवंक देख दितात. देवाची आज्ञा पळोवन तेंप्लान तुज्या पुता जेजूक समर्पण दिल्ले भाग्यवंत मोरये.
पवित्र स्नाना वेळार आमकां तेंपलां समर्पण दिल्लें गणित नियाळ करूंक तुजो आदार दी. हें समर्पण दिसपडटा जिवितांत पाळोवंक आनी आमची जिणी पवित्रपणान जियोवंक आमकां तुजो आदार दी. आमेन. ह्या मिस्तेरा वेळार संवसारभर सेवा दिवच्या सर मिशनरी पासून मागया. मिसांव गांवांनी वावरच्या सर मिशनरींक सर्गींच्या राज्याची बरी खबर धैर्यान आनी बळान प्रगट करूंक जाय आसची दैवीक जणाई पवित्र आत्म्याची सकत आनी बरी भलायकी देव फावो करून दी म्हूण मागया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जा. तुझे राज आमकां येवं. तुझे कशें सर्गार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपडटो देवास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्या मुक्तिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां काळें पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां वाचय. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले तुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सगळीं बोल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवती मुली देवाची माये आमोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले तुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सगळीं बोल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवती मुली देवाची माये आमोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले तुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सगळीं बोल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवती मुली देवाची माये आमोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले तुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सगळीं बोल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवती मुली देवाची माये आमोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले तुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सगळीं बोल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवती मुली देवाची माये आमोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले तुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सगळीं बोल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवती मुली देवाची माये आमोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले तुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सगळीं बोल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवती मुली देवाची माये आमोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले तुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सगळीं बोल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवती मुली देवाची माये आमोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले तुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सगळीं बोल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवती मुली देवाची माये आमोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले तुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सगळीं बोल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवती मुली देवाची माये आमोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसाची जसा सर्वदा आमेन. हे मोच्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी हे बळाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमेस्त आत्म्या सर्गांत तुजी काकुळतीची अधिगस आसल्या सर्गार बोन पाय. पंचमो मिस्तेर सकल वर्ग जेजो तेंपलान मेळटा.
जेजू तेंपलान सुकोन वेताना मोरयेक आनी जुजेक जाल्लो आकांत विशेष. ह्या आकांतांत फाटीं येवन जेजूची सदनां करून जेजू तांकां मेळटना तांकां जाल्लो संतोश वर्णूंक जायना तसलो. भुरगीं आमकां देवाचें देणें. तांकां देवबिरांतीन आनी बऱ्या मौलांनी ल्हान व्हड करची जबाबदारी आधुनीक संवसारांत पाळूंक जायतीं पंथां आसात. आमचीं भुरगीं सुखी करतना तांकां सवाल करचें धैर्य आनी तांकां सारक्या वाट्याक हाडची विविध वाटो मोरी माय ह्या आमकां दाखोवन दिता. भाग्यवंत कुटुंबां सांबाळलेल्या मोगाळी माये, तूं आमच्या कुटुंबाची राणी म्हूण वळखून घेता आनी आमचीं कुटुंबां तुका समर्पण दिता. कुटुंबाची जबाबदारी धैर्यान पाळून आदार दी. आमचीं भुरगीं सुखी करतना तांकां तिदूंक आदार दी. आमच्या भुरग्यांक धार्मीक वडिलां आनी शिक्षकां ती दितना सोश्णिकायेन ती घेवंक आनी भुरग्यांक सख्या वाट्याक हाडचो वांटो स्विकार करूंक तुजो आदार दी. आमेन. ह्या मिस्तर वेळार आमच्या दानी पासून मागया. हें फेस्त सांबाळून आचरण करूंक साबार दानी आमकां कुमो करतात. ह्या सोर दानीच्या उदारमना खातीर देवाक अर्घ दितना तांच्या उदारमनाचेर देव भरपूर आशिर्वाद घालून दी म्हणून आतां आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरी कुपेन बरले समुचे सांगता स्त्यामित तू सदैव आनी सदैव फॉर जुगुशे जेजू. देवाची माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरी कुपेन बरले समुचे सांगता स्त्यामित तू सदैव आनी सदैव फॉर जुगुशे जेजू. देवाची माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरी कुपेन बरले समुचे सांगता स्त्यामित तू सदैव आनी सदैव फॉर जुगुशे जेजू. देवाची माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरी कुपेन बरले समुचे सांगता स्त्यामित तू सदैव आनी सदैव फॉर जुगुशे जेजू. देवाची माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरी कुपेन समुचे सांगता स्त्यामित तू सदैव आनी सदैव फॉर जुगुशे जेजू. देवाची माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरी कुपेन समुचे सांगता स्त्यामित तू सदैव आनी सदैव फॉर जुगुशे जेजू. देवाची माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरी कुपेन समुचे सांगता स्त्यामित तू सदैव आनी सदैव फॉर जुगुशे जेजू. देवाची माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरी कुपेन समुचे सांगता स्त्यामित तू सदैव आनी सदैव फॉर जुगुशे जेजू. देवाची माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरी कुपेन समुचे सांगता स्त्यामित तू सदैव आनी सदैव फॉर जुगुशे जेजू. देवाची माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरी कुपेन समुचे सांगता स्त्यामित तू सदैव आनी सदैव फॉर जुगुशे जेजू. देवाची माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापा पवित्र आणि पवित्र आत्म्या जशी आधी तशी सदा आणि सदा सर्वदा आमेन. जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी हेमपणाच्या उजाडले आमकां निवार. सोमे सत्या सटकन तुजी काकुटीची अधिगज आसल्यां सर्गार वन पाय. माये मोजे भोमोगार करगे माता तुझे बाळ जा माये
देती उसको कोसो नामारणीय काकुळतीचे माये नमांच्या जीवा अमृत वर्षा तुका नमता परदेशी चुंबका ह्या जगच्या पंगता आस्कार स आम्ही तुका दान करता तर तू आमची शिकाय एका परदेशी डोळे आमच्या पती आणि या परदेशात तुझे पुष्टी सदैव और जिजे भाग्यवंती दे आत्मा बसो विनंती कर सोम्या का कुलतमची का क्रिस्ता का कुलतमची का सोम्या का कुलतमची का क्रिस्ताई कम का क्रिस्त दयेने कम का सर्गीच्या द्या बापा द्या संसाराच्या थारो का द्यावा पवित्र आत्म्या संगती नदी एकाच देवा भाग्यवंती मरी भाग्यन देवाची माय भाग्यन जाऊन करे ख्रिस्तचे माये पवित्र सभेचे माये देवकृपेचे माये बरोसचे माये बहुली तळे माये बहुलीच कळूनती माये कत्तले माये अपूत माये मगपात्र माये विचित्र माये सबोधनी माये रसभरचे माये सौंदर्याचे माये काकुळतीचे माये बहुश्री येऊन करे फाल्गुन पाऊस लियाऊं करे खोदियदारों करे दैलियों करे विश्वस्यों करे नीतिचारस्या जनाच्या सियसना आमच्या कारणा पत्नी पलंगणा मान पोजला पलंगणा भक्तच्या परमीत पलंगणा गुप्त गुलोबा दालिदाच्या बुर्जा दाळीच्या बुर्जा सुवर्णच्या मंदिरा सल्लेच्या अर्का सर्दीच्या दरवट्या पंचांच्या नेकेत्रा प्रेस्तांच्या बलायके पत्कांच्या आसऱ्या देशांतरचे बुजवणे दुखेस्तांचे बुजवणे ख्रिस्तांच्या आदारा गोल्यांचे राणीये पातळकांचे राणीये प्रवादींचे राणीये अपोस्तलांचे राणीये मार्तिरांचे राणीये पंतसरांचे राणीये ओंकारीचे राणीये समेस भक्तांचे राणीये समेगर्भी समूल राणीये सर्गीन घेतले राणीये बोगदिजरीचे राणीये समाधानाचे राणीये पातिमाचे राणीये बाळकमायाचे राणीये गावाचे सगळे संसाराचे पाप करतले गावाचे सगळे संसाराचे पाप करतले गावाचे सगळे संसाराचे पाप करतले आमच्या भाग्यवती जागरण सोबिनाची प्रार्थना जास्त पापसे बचा इरत गतीने माझ्या अनंत बापा सर्किंच्या तुझे नाम को जाऊं तुझे राजो कयो तुझी किसी सर्ग जाता तसे संसारांचा नमः गुरुले सिमरिये संगता स्त्रेंत तुमसे देवन स्तेई पॉल तुझे बस्तेई मित्रांनी पवित्र उभी राहूया. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं
तुमच्या सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. सोव्या महिन्यात देवान गब्रियल दूताक गलिलियाच्या नाझरेत नावाच्या एक शहरांतले एक आऊंक वारीसरशी पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नावाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्लें. ते आऊंक वारीचें नांव मोरी. देवदूत भितर सरन तिचे लागीं म्हणालो, न मान कुरपेन भरलेले सर्वे स्पोट तुजे सांगाता आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळेच शर्मेली आनी हो नामान कसलो जावयेत म्हूण आपणायतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हणून नांव दिवंक जाय. तो व्हडतो जातलो आनी परमोन्य तसो बापूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्य आसन सर्वे स्पोट देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदां काळ तो राजवट करतलो आनी ताचे राजवटकेक अंत आसचो ना. देवाची उतर हें. वाकडी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मोगाळ भावां भयणीनो आनी भुरग्यांनो, मोरयेच्या लुर्द मायेच्या फेस्ताक तयार जावन तिचे भक्तीपण आदारता आसतना ह्या दिसा आमी नियाळचो विशय गब्रियल भडव्या सांगाता मोरी. आनी तीच मोरी देवाची खोशी करूंक शिकयता. मोरी गब्रियल भडव्या होचेर. आनी हे घडीत आमी मोती काडन आमी मोरये परी कशी देवाची खुशी करियेत तें आमी जाणा जावचें नियाळचें गरजेचें. कित्याक जिवीत एक मिस्तेर ह्या विशयान आमी बरें जाणा. कित्याक जिणेंत सक्कड संगती पयल्योच सांगून दिल्ल्यो नात आनी सक्कड संगती पयलेच विवरून दिल्ल्यो नात. कितल्योय संगती आमकां दुसऱ्यांनी सांगयेत, अशें जातलें, तशें जाल्लें, अशें जालां आनी ताचे जिणेंत तशें जाल्लें, हाचे जिणेंत तशें जाल्लें, चरित्रेंत अशें घडिल्लें आसा, 500 वर्सां आदीं अशें घडटालें आनी आनीक आमच्या काळार 10 वर्सां उपरांत अशें घडटलें. हें सगळें कोणेंच कशेंय सांगयेत. पूण जियेत आसतना आमचे थंय आमी तें भोगता आसतना आमकां तें नवेंच दिसता आनी जायते फावटी ते आमकां कोणेंच सांगूंक दिवना म्हणल्यार ते भोगता. देखून जिवीत एक मिस्तेर. जिविताची घडितां आमकां ती मिस्तेरा भाशेन दिसतात. ती आमी हर एक दीस एक एकच मेट काडून सोदून काडचे परी आमकां भोगता. कितले आमकां हेरांनी सांगून दिल्यार ते आमकां नवेंच म्हूण दिसता. आमीच जावन ते सोदून काडीचे म्हूण आमकां भोगता. देखून जिवीत आमी पिंत्रावंक आशेता पूण जिवीतच आमकां पिंत्रायता. आनी असल्या संदर्भात असल्या सन्निवेशांत थोडे फावटी जिवितांत आवन आमी सुकारी मारूंक प्रयत्न करचे आसा. आनी एक धाकलो दिवचो जाल्यार आजकाल आमकां पिडा शिरा नाका, कश्ट नाका, त्या विशयांत आमी नियाळूंक नुजो म्हणलें काय बरी, त्या विशयांत आमी चिंतूंकूच नुजो म्हणलें बरी. थोड्यांनी एक चिंता दिवचें आसा. धाकल्यांक युरोपाच्या गांवांनी भुरग्यांक प्रायमोताच्या घरा वचोंक सोदनात. भुरग्यांनी ह्या युवजनांनी मोरनाक वचून वचून म्हूण तांकां मोरनाक आपोवन हाडिनात. कारण कित्याक मोरना गेलें जाल्यार दुखीचें गजाल. तांणी ती दुखीची गजाल पळोवंक नजो. तांणी आस्पत्रेक वचोंक नजो कित्याक कश्ट तांणी पळोवंक नजो. असलें एक चिंताप खंयी भितर रिक्ती आसा. तशें म्हळ्यार मनशाक कश्ट येना म्हणगी.
तर तांकां पिडा चिडा येता आसतना तांणी कशी स्विकार करची? प्रायवंत तांकां पळोवंक वचून उजो म्हळ्यार मनीस प्रायवंत जायना, मनशाक प्राय जायना. खंयच्या गणिताक लागून पिडा भलायकी वगडावन घेनात. अशें म्हणटा एक चिंता आमचे मदें उदेंवन येवचें, कश्टांत आमी सुखारी मारिजे ती आमी फूड करूंक नजो म्हणून. आनी असलें एक नवें चिंतपाक आमीच फाटीं बदयलो जाल्यार आमी आमच्या भुरग्यांक तशेंच आमकांय कश्टार घालता. कित्याक कश्ट येता आसतना ते फूड करूंक आमकां सकत आसना, कित्याक सकत नवेंच दिसता. खंय तावन गी देवण आयिल्लें बरी भोगता. आनी असल्या घडींतांत जिवीत आसा तशें पळोवचें, जिवीत आसा तशें घेवचें आनी त्यो आशिल्ल्यो संगती देवाच्या बळान आमी घेवन फुडें वचचें गरजेचें. आनी देखून मोरी आमकां एक देख, आनी ती मोरी गाब्रिएल व्हडव्या मुखार एक तरणाटी दिसली. आमकां तिची प्राय कळीत ना. बहुशा जुदेव समाजाचे एक पयल्या शेकड्या विशांत चिंतचें जाल्यार बहुशा 16, 17, 18 वर्सांची चली जावं पुरो. आनी ते चलये हुजीर देवाचो दूत, आनी तो एक दूत येवन विचित्र कबार दिता. तिणें चिंती नातिल्ली, तिणें आयकूंक नातिल्ली, तिका कोणें सांगूंक दिनातिल्ली एक कबार. तूं प्रसूत जातली, एका भुरग्याक जल्म दितली, ताका जेजू म्हूण नांव दिजें आनी तो सर्वणदार जातलो. आनी ही उतरां देखून औचित्य कसलें एक घडीत तिच्या मुखार उबें जाता. देखून आमी जिवीत पिंत्रांव चिंताव, पूण जिवीत आमकां पिंत्रायता, जिवीत आमकां रुपीत करता. आनी मोरी तसलें घडीत स्विकार करूंक शकता. थोड्याच मिनटाचो तो संवाद, ह्या थोड्याच मिनटां भितर मोरी गाब्रिएल व्हडव्यान सांगलेलें समजून घेता. तिका सक्कड अर्थ जावं नासतलें, पूण ती समजाता आनी म्हणटा आपले समयाची साकर. देखून गाब्रिएल व्हडव्या मुखार आसली मोरी आमकां देवाची खुशी करूंक उलो दिता. गाब्रिएल व्हडव्या मुखार आसची मोरी आमकां देवाची खुशी करूंक शिकयता. तर देवाची खुशी आमी कशी करची? तिचे बरीच आमी म्हणचें सोमिया तुजी खुशी जावं. देखून गरजेची गजाल आमच्या जिविताच्या हर एका हंतांनी विविध गणितां घडतात आनी ही गणितां आमच्या लागीं विचारन आमची परवानगी घेवन आमचें परमिशन घेवन ही गणितां घडनात. पिडा शिडा येता आसतना आमचें परमिशन विचारिनात. ह्या हेर संगती घडटा आसतना आमचें परमिशन विचारिनात. आमचे जिणेंत ह्यो संगती घडटात, आमी त्यो आसा तशें स्विकार करचे. आनी म्हणचें सर्वेस्परा तुजी खुशी जावं. आनी हे घडीत स्विकार करच्याक, हे फूड करच्याक, हे घडीत जियोवच्याक तुजी सकत म्हाका दी, हें आमचें मागणें जावंक जाय. देखून गाब्रिएल व्हडव्या मुखार आसची भाग्यवंत मोरी आमकां देवाची खुशी करूंक, जिविताची गणितां स्विकार करूंक आनी देवाचे कृपेन त्याच आधारान फुडें वचूंक उलो दिता. तर जिणेची घडीतां जिविताच्या घडीतां जिविताच्या संगतींत हांव सुखारी मारूंक जायना. जिवीत एक मिस्तेर, पिडा शिडाय आसा, प्राय जावची उतर प्राय आसा, कश्टी आसात, हेरांनी आमकां कश्टार घालचें आसा, शेजारा मदें इल्ली दुस्मानकाय उपजोवची आसता. ह्या हेरांत आमकां मोसोर भोगूंक आनी त्या तांकां मोसोर भोगुल्ले वरवीं आमकां ताचे तावन कश्ट मेळचे हेंय भोगूंक मेळटा. ते सकट जिविताच्या मिस्तेरांत मिसळून आसच्यो बसून आसच्यो संगती त्यो स्विकार करून फुडें वचचें गरजेचें. देखून भाग्यवंत मोरये बरी देवाचो आधार सोंसचो गरजेचो. देखून तीच
घाबरियेल बडव्या मुखार रावून आशिल्ली मोरी देवाची खुशी करूंक आमकां उलो दिता. आमी उबे रमया. नवीन असो आज पयलो दीस. गब्रियल बडव्या मुखार रावल्ली मोरी आमकांय देवाच्या सदरेर रावोंक आनी देवाची खुशी करूंक तुच्छ बडवो आपोवणी दिता. एक घडी भोर आमकां समेस्तां आमच्या कुटुंबाच्या सगळ्या भावां भयणी मरयेच्या पांयां तळा आमी समर्पण दिवया. आज सबार गोरसो घेवन हांगासर आमी आयल्या. ह्या 9 दिसाच्या नोवेनाच्या वेळार जायतीं तेंसांवां आमची आसा. सबार सणांक बऱ्या भलायकेचें देणें जाय. सबार सणांक मतीचें समाधान जाय. सबार सणांक आर्थीक अडचणी आसा. सबार युवसण बऱ्या फुडाराच्या सोदणेर आसा. आमची भुरगीं शैक्षणीक वर्साच्या अकरेक आसा. बरें फलितांश आशयतात. हर एक कुटुंबाचो वडील सकाळीं उठता आसतना दिसपडत्या ग्रासा भशेन चिंता. कांय तरी सेवा करचें म्हणलें जायत्या सणाचें बरें मन. हेरांच्या गरजांक पळोवंक आमकां खुशी आसा. अशें सबार सणांक सबार तरांच्यो गरजो आसात. आमचे सर्व गरजो मरियमाच्या हातांत आमी समर्पण दिवया. प्रत्येक रितीन आमच्या फिरगत आसच्या प्रायवंत पिडेस भावां भयणी पासत प्रत्येक रितीन आमी मागया. तांची पिडा सोसून भरून देव आदार दिवन दी. ह्या 9 दिसाच्या नोवेनान आनी फेस्तान भाग घेवच्या सकट लोकांक मरी माय आपल्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी भरून दी. मौनपणी सर्व आमच्या तेंसांवां पासून प्रत्येक रितीन आमी मागया. क्लोद सायबिनीक मागणी आसा. करतील आसा जाल्यार सांगात आमी म्हणया. नंतर जाल्यार तुमी हे मागणी आयकोनची. देवाचे माये आमचे शेकाये कथाबेन अंकवार मरये पिडेस्तांचे भलायके पातकांच्या आश्रया दुखेस्तांचे बसवणे आनी आमचे मोगाळ लुर्द माये आमचे कस्त दूख आनी पिडा शिडा तूं सर्व जाणाय. लुर्द शहरांतल्या ग्रोट्यांत तूं दिसतेक पडलेले घडयेताव. आज पर्यंत सबार सणांक विविध उपकार तूं देवा तावन जोडून दिताय. तुजे मजतेन आमकां येदोळ पर्यंत मेळिल्ल्या सर्व उपकारांचो उगडास काडून देवाक आमी अर्गां दितना आमकां हेरांतय उपकारी मनाची जावंक प्रेरण दी. भोव मोगाळी माये तुजे मजतेन सबार सणांक कुडीची आनी मतीची भलायकी लाभल्या. आमी तुजी भुरगीं तुजे आवय सारक्या मोवाळ मोगाचेर पातयेवन तुजे सरशीन धांवून येताव आनी आमच्या काळजाचे अत्रेक तुजे समोर दवरताव. सर्व वायटा विघ्नांतली वाऱ्या वादळांतली अवघडा अनवरांतली आनी दुस्मनाच्या हातांतली आमकां राखून व्हर. बऱ्या आनी सताचे वाटेन आमचे मेटा तूं सांबाळ. आकस्मीत आनी ना तयार मरणांतले आमकां निवार. पातकांताव आमकां पयस दवर. कस्ता वेळार पातयेनेन आनी तिरासणेन तुज्या पुता जेसूची देख घेवन देवा बापाचे कुशेक कालदिमान घालून आमकां कृपा सोडून दी. देवाच्या मोगाक पात्र जाल्ल्या हे लुर्द माये आमचे पासत आमच्या भुरग्यां पासत आमच्या कुटुंबा पासत आमच्या धर्मिका पासत आनी आमच्या फिरगस कुटुंबा पासत देवा लागीं विनंती कर. सांब बेर्नादेता हांगासर तेर्साक हजर जावच्या सर्वांचेर लुर्द मायेची बेशावा मागोवन दी. आमेन. सर्व आमच्या तेंसांवां पासत आतां आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजे कशें सरगार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक शिताव तशें आमची फातकां बगस
आनी आमकां ताळणीन पडून दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बरले समी तुजे सांगाता श्री आमी तर तूं सदैव आनी सदैव फावल तुजे कुशीचे जेशो भगवंत मरिये देवाचे माये आमा पप्पान खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक निमानो आशीर्वाद आतां आमी घेवया सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं समेच्या बुडव्यान मरयेक बरी खबर हाडली नमान मरिये कृपेन बरले संतजे सांगाता श्री आमी तर तूं सदैव आनी सदैव फावल तुजे कुशीचे जेशो आनी देवाचो आपले समेचे साकरण नमान मरिये कृपेन बरले संतजे सांगाता श्री आमी तर तूं सदैव आनी सदैव फावल तुजे कुशीचे जेशो आनी देवाचो पूत मनीस जालो नमान मरिये कृपेन बरले संतजे सांगाता श्री आमी तर तूं सदैव आनी सदैव फावल तुजे कुशीचे जेशो भगवंती देवाचे माये आमा पासत विनंती कर प्रार्थुया मागया येशुया उडेच्या शुभवरवी तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जण जाल्या ताच्या कुशा आनी कशा वरवी जिवनपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्थानाने वत मागता त्या क्रिस्त आमच्या सोनिया मारिफान आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या प्रिया म्हणजे रखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोज बडाय म्हाका राख आनी सांबाळ सलय आमेन ससनाचो विशव तिदांकाळ येशुमिया आनी निरंतर प्रकाश संचेर फंगोदी समाधानांत विशव घेवन दी आमेन म्हाका चनो आयच्या दिसा हांगासर येवन देवाच्या उतराचो नियाळ आमकां दिला मनादीक बाप राजेश्वर सॅरियो कबरियल बडव्या पुजेर मरी ह्या विशयान बोवा पुरबायेचो नियाळ तांणी दिला तुमच्या समेत तांचे तर्फेन तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसावान सैत मागता बरें एक थाळयो भेटया पाद्रकाक तशेंच साहित्या दिसाचे तेर्साचे भक्तीपण सलोन बेला बाप जरूम ग्लोबोवाडो आनी खोयराक आमकां सांगात दिला चिप्पू गायन मंडळी ह्या समेस्तांक आनी हांगासर हजर आसल्या समेस्तांक देव बरें करूं हांव म्हणटा निमाणें गीत आमी गावया आयच्या दिसा प्रशांत निवासाच्या कोपेल्याक येवन मागण्या विधी सोलोवन पुरुषावान भाग घेवन हांगासर आमच्या ह्या भक्तीपणांत वांटेले घेतल्या आमच्या फिरगजीच्या विगार फादर मॅक्सिम डिसोजा तुमकां कळसून आमी देव बरें करूं म्हणटा विगार बापांचो आमकां पुर्तो पाठिंबो आसा आमच्या ह्या मागण्या विधींत आमचो विगार बाब तशेंच आमच्या गवळी मंडळी आमकां सांगात मेळून आमी हे देवांसा सोलून व्हरचे तांच्या सहकारान आमचे ह्या देवांसा वर्सान वर्स पर्यंत जावन येता ह्या 3 वर्सांनी तुमी पळयतात
विगार बाबा आमचे हर एका दिसा निमानं शुक्रार असल्यारी बुधवार असल्यारी थंयसर दुसऱ्या विगाराक नेमा करणं आमच्या मागण्या विधीन भाग घेता देखून आम्ही परत आमच्या विगार बाबांक आम्ही काळजांत थावन देव बरें करूं म्हणटा 3 दिसांनी 1, 2, 3 तारखेर 3 दिसांनी आमच्या लुर्द मायेक तेरसा निमती तिका मान पटयल्या आमच्या इन्फेर्मेरीज गोंयांताची वडील सिस्टर सिल्विया तशेंच सर 2 भयणीचो प्रशांत निवासाच्या भोवा भयणीचो तशेंच आयच्या दिसा आमकां पुरुषाबान सांगात दिल्या तेंच्या हॉस्टेलाच्या चर चेडवां भुरग्यांक आमी काळजांत थावन देव बरें करूं म्हणटा पुरुषाबान सांगात दिल्या आमच्या जप्पू बँडकारांचो तशेंच जसं मुखेलपण घेतलेल्या प्रज्वल फणतेरो तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा पुरुषावाक वाहन वदक दिला आमच्या सांत आश्रयचो डिरेक्टर फादर जे.बी. क्रास्ता तांचो तशेंच वाहन सुरूंग आयिल्ल्या आमच्या इन्फेर्मेरीज गोंयांच्या 2 भयणींक आमी देव बरें करूं म्हणटा वाहनाक सावंड आमकां वदक दिला रोशन डिसोजा मिलार ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आयच्या दिसा तणपेवेन वदक दिला किंग्स कॅटर्स ताचो मालक पिटर डिसोजा तांकां तशेंच स्नॅक्स आमकां दिला आयरन कॅटर्स ताचो मालक मानेस्त आयवन डिसोजा तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा हांगासर कादेला आमकां धर्मांत वदक दिल्ल्या रोबर रेंजर्स कुलशेखर असो मालक ऑल्बिन लोबो ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा आयच्या दिसा तुमकां हांगासर लायट्स तशेंच सावंड्स आमकां तुमकां भोव सुबीत तरान दिसता हे आमकां धर्मार्थ ताच्या संत कुशीन हो मानेस्त आमकां पयले हे देवासाव 13 वर्सां जावन प्रारंभ 13 या 15 वर्सां प्रारंभ जाला त्या दाळ हांगा 9 दिसांनी आमकां एक जनरेटर तशेंच इगर्जेर फेस्त वेळार एक जनरेटर धर्मांत दितलो तसो तो आनी तसो पतीन हर एक दिसा हांगा मागण्या विधीन भाग घेतल्यात तो मानेस्त जावन आसा काश्य फिरगजीचो रोजलँड इलेक्ट्रिकल्स असो मालक रेजिनाल्ड डिकोस्ता ताका आमी काळजांत थावन देव बरें करूं म्हणटा ताणें सगळे लायट्स आनी सावंड्स ह्या वर्सा आमकां धर्मार्थ वदक दिला तशेंच तुमी पळयतात हांगासर पेंटींग हे सगळे पेंटींग हांगा सगळे पेंटींग आसा ह्या फावटी नव्यान आमी केल्या आदल्या वर्सा सगळे करून हातले आनी तगडाचे वयर सगळे माती गेल्ले ते म्हळ्यार आमी 9 की 10 वर्सां पयलीं तगड गेल्या उपरांत पेंटींगच करूं ना तशें ते परत्यान लिकेज जाता कारण आमी सगळे आमी सुवात पेंटींग केलो हे पेंटिंगाचे खर्च सुमार 12,000 जाला हे पेंटिंगाचे खर्च 2 जण HD फ्रेंड्स जप तशेंच आमचे ग्लॅडी बायने कुटाम हे 2 जाणांनी वांटून घेतल्यात 12,000 तांकां आमी काळजांत थावन देव बरें करूं म्हणटा तशेंच हे पेंट करूंक 4 दिसाच्या कामागारांक घालन धर्मार्थ पेंटींग करून दिला आमचो मोगाचो हर एक वर्स आमकां धर्मार्थ करून दिवचो आमचो मोविन सल्डाना आनी कुटाम ताका आमी तुमच्या सर्व तर्फेन संघ तर्फेन काळजांत थावन देव बरें करूं म्हणटा आनी हांवें कुडास काडूंक आशेता कित्याक म्हळ्यार मोविन सल्डानोचो मम्मी कॅथरीन सल्डानोचो कित्याक म्हळ्यार हे देवासांव केदाळ सुरू जाला ते केदाळे हांगा पयले येवन बसताले आमचे मदगाद आनी आमकां भरपूर सहकार दिताली ह्या वर्सा ती आमचे मदगाद ना देखून आमी तिका सगळ्यांनी आमी सगळ्यां तिका ससनाचो विशय मागता तशेंच आमी ह्या वर्सा ह्या मोरयेक हांगा फाटल्यान पयलीं आमी हांगा कल्लर प्रभावळी घालतले पूण ह्या वर्सा आमी एक लंकटो एक आर्क केला ते आर्क प्लस आमी ते डबल गेट तुमच्या गुमाना गोंया म्हणचे 2 आमी लंकटाचे कामे भरल्या दसरल्या कित्याक म्हळ्यार आमी डिसेंबरांत 2 कुशीनी नेकेत्र घाल कित्याक म्हळ्यार आमचो जोजफ नगर क्रिस्तांवांचो फुल्ल एरिया तशेंच दुसऱ्या धर्माच्या एक दीक दिवच्या खातीर आमी दोनी ह्या वर्सा जावन दोनी कुशीन फुल्ल नेकेत्र घाल तिके सबय सडिया म्हणजे जोजफ नगराचे आमी परमनंट 2 खांबे घाल्यात ते आनी आर्क असो खर्च सुमार 5,000 पडला हे खर्च आमकां आश्विन अरान्ना ताणें आमकां धर्मार्थ जावन दिला देखून आश्विन अरान्नाक आमी काळजांत थावन देव बरें करूं म्हणटा तशेंच तुमी पळयतात ह्या वर्सा नव्यान ते स्क्रीन इतले सुबीत स्क्रीन आसा हे सगळे स्क्रीन आनी हांगा बॉर्डर आसा हे सगळे आमी ह्या वर्सा नव्यान केल्या आमकां फ्युचराक लायफ लाँग आमी करीचे म्हणना कोणाचे हाडीचे म्हणना हे सगळे स्क्रीनाचो खर्च सुमार 10,000 जाला असो खर्च प्रेम प्रिन्सिया आनी प्रिशाल सॅन्टोस दुबाय हांच्या कुटुंबाच्यान दिल्यात तांकां तांच्या कुटुंबाचेर तांच्या वावराचेर आमी काळजांत तांकां देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आमकां वर्सान वर्स आमकां कार्पेंटर हितर कामाक आमकां पुर्तो सहकार दिसा डॉल्पी पेन्या पूण ह्या वर्सा ताचे जितके भलायकी पाडदे निमतान आमी कन्न काडल्या हे इलेक्ट्रिशियन कडेन कामां आसलेलीं आमकां पयर कार्पेंटर कोणाकडचे करचें म्हणून तर आमकां मरी माई वचून चिंतल्या वेळार आमचे मदीं घाले आमचोच मोगाचो अनिल फेर्नांडीस तो पयलीं आमचे सांगत आशिल्लो तशें ह्या वर्सा आमकां तो आमकां मोठो सांगा दिला
काल दिसा आमी राती 1 वरां म्हणून हांगा काम करनासलें हांव फुल्ल ताणें तसो पुरतो सहकार दिला देखून आमच्या अनिल फर्नांडीस आनी कुटुंबाक आमी काळजान जावन देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमकां वर्सान वर्स आमकां आमचे तरणाटे पुरतो सहकार दितात. आमचे 3 म्हयने पयलीं आमचे तरणाटे म्हणटात अंकल परवा फेस्त आयला आमकां काम करूंक आसा तितले इंट्रस्ट तितले उर्बा आमचे तरणाट्याक आसा ते तरणाटे जावन आसात. आमचो एकलो मोन्नाम आसा आमचो मालगडो मनीस तशेंच अनिल फर्नांडीस, शमीर फर्नांडीस, जेसन प्लॅटिना, आशू फर्नांडीस, कॅनॉन, नीलू फर्नांडीस, स्टॅलन डिसिल्वा, विल्सन बासो, मॅकलिन फर्नांडीस आनी निखिल आल्फोन्सो ह्या सगळ्या तरणाट्यांक आमी काळजान जावन देव बरें करूं म्हणटा. हे सुवात सगळे वर्स नितळ दवरता हांगा जुडीबाई आमचे घरची जुडीबाई तिका आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांगा हर एका वर्सा हर एका दिसा म्हणल्या बरी मोरी एक फुलां दवरून तिका मान पडिता आमची आयरीन बॅप्टिस्ट तिकाय आमी काळजान जावन देव बरें करूं म्हणटा. सांगात तुमचो मोगाचें न्हू आयच्या दिसा इतल्या व्हडल्या संख्या तुमी पुरुशांक आयल्यात हर एका वर्सा सर रितीन आमकां आरती रितीन जावंक बरो हर एका सर रितीन तुमी सहकार दिल्ल्यान हें आमचें कार्य भक्ती कार्य वस्तू बरें जाता. देखून तुमकां सर्वांक परत आमी काळजान जावन संघातर्फे देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच फाल्यां दिसा सांजेर 6 वरां तेर्स प्रारंभ जाता. समेस्तांक देव बरें करूं.